टोकियो लागीं योकोहामा पोर्टाचेर क्वॉरंटायन आशिल्ल्या जपानी क्रूज डायमंड प्रिन्सेसार 138 भारतीयांतल्या 12 जाणांक व्हायरस बादला। 126 जाणांचो रिपोर्ट आज फाल्यां येवं येता म्हूण जपानांतल्या भारतीय दुतावासान ट्वीट केला। बादा जावंक नाशिल्ल्यांक क्रुजावेल्यान भायर काडपाची दुतावासा वरवीं वेवस्था चल्ल्या। भारतीयांक हाडपाक चार्टर प्लेन तयार दवरला। टेस्ट रिपोर्ट आयल्या उपरांत भारतीयांक क्रुजावेल्यान भायर काडपाची प्रक्रिया खंय चालू जातली। भारतीयांक डायमंड प्रिन्सेसा वेल्यान काडटले जाल्यार 3 अटी घाल्यात। भायर सरूंक स्वता तांची मर्जी आसूंक जाय, तांचो कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येवंक जायना आनी मेडिकल टिमीन क्लियरन्स दिवंक जाय म्हूण जपानांतल्या भारतीय दुतावासान स्पश्ट केला। कोरोनाची बाधा जाल्ले 12 जाण उपचाराक बरो प्रतिसाद दितात। उरिल्ल्या सगळ्या भारतीयांचो खंय फुडल्या 2 दिसांत टेस्ट रिजल्ट येतलो। डायमंड क्रुजार आशिल्ले आतां मेरेन 4 मरण आयला। कोरोना बाधितांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। ह्या क्रुजार तारवटी म्हूण गोंयकारूय आसात। कितले गोंयकार आसात, तांचो हेल्थ स्टेटस कितें, बाधितां मदीं गोंयकार आसा काय ना तें सांगचें। गोंयकार तारवटींची फामिली हुस्क्यांत आसा म्हूण NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान जपानांतल्या भारतीय दुतावासाक चीट बरयल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।